नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। बेनामी व्यवहाराच्यो विदेशी नागरिकांच्यो गोयच्यो 800 कोटींच्यो 26 केशी इन्कम टॅक्साचे स्कॅनरा खाला मनी लॉन्ड्रिंगान काळो पैसो 6 देशांनी स्टॅक प्रॉपर्टी जप्त करूक सुरू। म्हापशेचो नगरसेवक बीजेपीचो विधानसभा उमेदवारीचो दावेदार सुधीर कांदोळकार काँग्रेसीत, जोशुआक बीजेपीन तिकेट दिली म्हूण बेजार, मोगोच्या बाळू फडकेचो काँग्रेसीचे सुधीराक भायले भायर तेको। उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू गोंयांत, सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे फामिलीक जाप दिवन वासपूस, व्यंकय्यान काडल्यो पर्रीकराच्या 30 वर्सांच्यो यादी। मायनिंगाचेर वेट एंड वॉच, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा मायनिंगाचेर सरकाराचो अजून चल्ला खोलायेन अभ्यास, उपाय कितें तो खंय लोकसभा वेंचणुके उपरांतूच। आनी केस सुप्रीम कोर्टात आसतना एसीबीन आदलो आयजीपी गरगाड लाचखोरीची केस केली बंद, फिर्यादी मुन्नालाल हलवाई मारता बोवाळ, सुप्रीम कोर्टात घाल्या एसएलपी। मालमत्ता नावार करिनासतना बेनामी व्यवहाराच्यो विदेशी नागरिकांच्यो 800 कोटींच्यो गोयच्यो 26 केशी इन्कम टॅक्साचे स्कॅनरा खाला, प्रधान मुखेल आयकर आयुक्तान म्हायती दिल्या। ह्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडला, मनी लॉन्ड्रिंगान काळो पैसो यूके, हाँगकाँग, सिंगापूर, बल्गेरिया, सामोआ, पनामा सारकेल्या देशांनी स्टॅक करूक बेनामी व्यवहार, 101 कोटीची 101 एकर जमीन, विला सारकेल्यो प्रॉपर्टी आयकर खातें मार्च सोंपता म्हणल्यार जप्त करपाचें आसा। गोंयांत प्रॉपर्टी विकत्यो घेवप मात फेमा कायद्याक बायपास करपा खातीर ती प्रॉपर्टी रितसर आपल्या नांवार रजिस्टर करप ना अश्यो कितल्योश्योच विला सारकेल्यो बेनामी प्रॉपर्टी आनी जमनी ह्या फॉरेनरांनी गोंयांत आपल्या नांवार केल्यात म्हूण हो आयटी खात्याची चवकशी सांगता। गोंयांत बेनामी प्रॉपर्टी घेतिल्ल्या ह्या व्यक्तींचे यूके, हाँगकाँग, सिंगापूर, बल्गेरिया, सामोआ, पनामा सारकेल्या देशांनी आतां मेरेन अशा 26 केशींनी बेनामी वेव्हार दिसल्यात। एकूण वेव्हाराचो आंकडो 800 कोटीक तेंकता, तिगा आड एक्शन सुरू जाल्या। काळो पैसो प्रतिबंधक कायद्या खाला एक्शन चल्ल्या। मायनिंग उद्देगांतल्या कांय व्यक्तींच्या बाबतींतूय अशेच बेनामी वेव्हार आयकर खात्याक दिसल्यात। गोंय आनी कर्नाटकाचे प्रधान मुखेल आयकर आयुक्त BR बालकृष्णन हांणी ही म्हायती NDTVक दिल्या। गोंयांत तांची बेनामी वेव्हाराची विशिष्ट पद्दत नजरेक आयल्या। ह्या लोकांनी भारताचे नागरिकत्व सोडून विदेशी नागरिकत्व घेतला, थंय बेहिशोबी खातीं उगडल्यात, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी घेतल्या, ट्रस्टां रजिस्टर केल्यात। भारतांतले फेमा सारकेले कायदे बायपास करपा खातीर गोंयांत विला सारकेल्यो आनी बाकीच्यो प्रॉपर्टी आपल्या नांवार अधिनोंद करिनासतना घेवन दवरपाचें हें मनी लॉन्ड्रिंग। बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्या खाला आतां मेरेन अश्यो 12 प्रॉपर्टी आयटी खात्यान जप्त केल्यात, 10 विदेशी नागरिकांक नोटीशी धाडल्यात। हातूंतले सादारण 100 लाख सर आनी 101 कोटीची बेनामी प्रॉपर्टी आयकर खातें हो मार्च सोंपता म्हळ्यार जप्त करतले अशें बालकृष्णन हांणी सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। म्हापशा मोगोच्या फुडाऱ्याचो काँग्रेसीक भायले भायर तेको, म्हापशेचो नगरसेवक सुधीर कांदोळकार काँग्रेसीत, बीजेपीन जोशुआ डिसोजाक विधानसभेची तिकेट दिली म्हूण तो बेजार। सुधीरान आपले कार्यकर्ते आनी समर्थकांची बसका घेवन आयतारा दनपरां बीजेपी सोडली, सांजे म्हणल्यार काँग्रेसीत गेलो। म्हापशा काँग्रेसीची तिकेट सुधीरकूच म्हूण वारता। मोगोचो आदलो उमेदवार बाळू फडकेचो काँग्रेसीचे सुधीराक तेको, बाळू मोगोचोच। तांकां हेच्या पयलीं सुद्दां पाचारण केल्लें तुमी काँग्रेस पक्षान येयात म्हणून, तरी देखून ते त्यांना येवंक शकलो ना। पूण तेणी एक शब्द दिल्लो आपल्या त्या टायमाक, ज्या मनशा बरोबर रावलो त्या मनशा बरोबर ते लास्ट पार रावले, आनी आयज तो मनीस जेन्ना आमचे मदीं ना तेन्ना खंय तरी ताणें विचार केलो आनी आज काँग्रेस पक्षाचे प्रवेश करता। कौतुक करता की ताणें मोठ्या उमेदीन उदार अंतकरणान आपलो दावो ह्या स्टेजीचेर आसून सुद्दां स्वागत केला। हे चारय मतदारसंघ विधानसभेचे आम्ही निवडून हाडपाक जाय। असं रेडी? लोकसभेचे दोन्ही जागे आम्ही निवडून हाडपाक आसात। असं रेडी? त्यांचा बरो निर्णय घेतला की
गेल्ली काही वर्सां इलेक्शनाक प्रत्येक म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक असेंब्लीच्या इलेक्शनाक ताजो अत्यंत महत्वाचो रोल आसलो. किंबहुना म्हजो मित्र जो आज आमचे भितर ना बाबूश ताका निवडून हाडपाक सुद्दां ताजो रोल अत्यंत महत्वाचो आसलो आनी बाबूश ताका सांगतालोय बी सुधीर आपलो सामको रायट हँड. सुधीराक येवकार दिवपाक हांवें मुद्दम खास हांगा आयले तरी जरूर ह्या राष्ट्रीय पक्षाक जेणी देशाचे गोंयचे स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें गोंयच्या आनी ते बरे चिंतून बऱ्या पक्षान येयला बरो काम करपी आनी अशेंच तेणी काम बरें फुडें व्हरपाचें आनी खुशी जाता की तो पक्षान संपूर्ण सगळ्या गोंयची म्हापशाची सुदारणा करतलो. म्हापशाक बरेचशी काम करपाचें आसा. सुधीरान बीजेपी सोडचे पयलीं आपल्या समर्थकांची म्हापशा मिटींग घेतली. पूण आतां जे आहा ते आमी एकूच करपाचें सगळ्यांनी मेळोन की आमकां जे जाय पळय आतां पळय जोशोक गेट दिल्या म्हाका तो दुश्मन जावन बरो न्हू पूण सांगपाचें एकूच की आतां 20 वर्सां बाबुशान काडली. सपोज जोशो आतां डेव्हलपमेंट करतलो तेणी आपल्या बापायक पयलींच सांगलें बाबा डॅडी तूं हें कर मरे म्हापशाक लागून तर तेन्ना कितें सांगूं ना आतां कितें करतलो तो. सो त्या लागून आमी तें शिकपाचें ना. आमी सुधीर भाईक सपोर्ट करपाचो फुडें सरपाचें आनी आमचें जें एम आहा जें डेव्हलपमेंट कितें करपाचें तें आमी तेजेर करून घेवं मागीर तो करतलो ह्या म्हाका गॅरंटी आसा. की सातत्याने भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसला म्हणत होता की घराणेशाही. आज म्हापशात तुम्ही पुढची शाही चालवली. बाबूश नंतर त्याचा मुलगा, त्याच्या मुलानंतर त्याचा मुलगा. कारण म्हणजे आयज जे बीजेपीन भायले जे भितर येल्ले आसा तेका लागून अशे आमचे निश्ठावंत कार्यकर्ते आहा तेचेर हो असो अन्याय जाता. आयज हांवें पळयल्या जो विजय सरदेसाय तेंच्या सारक्यांनी भितर इंटरफियर जावन ढवळाढवळ करून म्हाजो पत्तो आयज हो कापलेलो आहा. खरें म्हणजे पक्षाकूय घातक आहा. म्हाका खबर आहा हे आमचे गोंयचे जे लिडर आसले बीजेपीचे तेंच्यांनी प्रामाणीकपणे म्हाजें हें नांव एकूच सिंगल नांव गेल्लें पण मागीर ही ढवळाढवळ जावन म्हाजो हो पत्तो कापलो गेलो. मोगोचो आदलो उमेदवार बाळू फडकेचो म्हापशा काँग्रेसीचे सुधीराक तेंको. बाळून मोगो सोडिल्लो ना, तो मोगोचोच. ही पार्टी ना तेन्ना जर एमजी सोडची जाय जाल्यार हांव सगळ्यांक प्रेसाक घेवनूच सोडटलो. व्हेरी गुड. आदले भाजपांतले आनी नव्यान आयिल्ल्या काँग्रेसींतले कितले जाण सुधीराक तेंको दितात आनी कितले अपक्ष म्हापशा इलेक्शनाक देंवतात ताचेर सुधीराचो राजकीय फुडार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू आयतारा पर्रीकराचे फामिलीक जाप दिवंक गोंयांत पावलो. ताळगांवां पर्रीकराचे फ्लॅटार वचून तो सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे फामिलीक जाप दिवन वासपूस करून आयलो. ताचे आनी पर्रीकराचे खंय सामके लागींचे संबंद. बीजेपींतल्यान फाटल्या 30 वर्सांचें दोगांयचें नातें. आयच्या मॉडर्न युगांतलो पर्रीकार एक बरो राजकारणी म्हूण व्यंकय्यान ट्वीट केला. आयतारा सकाळी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या फामिलीक जाप दिवंक पावलो. पर्रीकराचे दोगूय पूत, सुनो, भाव अवधूत, सिद्धार्थ कुंकळकार, दोतोर कोलवाळकर आनी बाकीचे आशिल्ले. I came here to meet the family members of late Sri Manohar Parrikarji. I had a long association with him for more than say 30 years. He is the finest politician of the modern times. Simple, honest, dedicated, an epitome of integrity. He walked the talk of simplicity and performed in an exceptional manner whatever responsibility has been given to him, be it in Goa or in Government of India or in the political party where he worked. He did an excellent job. I would like to offer my heartfelt condolences
and can only say that he is one of the finest politicians of the day. It's a big loss to the country in general and a loss to the people of Goa in particular. The way in which one can pay tributes to him is following the ideals and the path, the manner in which he has worked for the welfare of the people, totally dedicated. आयतारा सकाळी नायडू भारताच्या वायुसेनेच्या खासा विमानान दाबोळे INS हंसाचेर लँड जालो. राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, आमदार माविन गुदिनो, मुखेल सचिव परिमल राय, DGP प्रणब नंदा, सिद्धार्थ कुंकळकर आनी बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगाचेर आतां सरकाराचे लोकसभेचे वेंचणुके उपरांत वेट एंड वॉच. मुख्यमंत्री म्हणटा मायनिंगाचेर उपाय चल्ला. सकारात्मक उपाय काडटले म्हूण निकतोच दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी धरून ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्याक मेळून आयिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. मायनिंग अफेक्टेड लोक मायनिंग अफेक्टेड लोकांची म्हाका सगळी त्या मतदारसंघांतलो असल्या कारणान सगळ्यो समस्या म्हाका खबर आसा. हांवें मुख्यमंत्री पदाचो पदभार सांबाळ्या उपरांत तो विशय जो आसा हो अभ्यास करपाक सुरू केला ऑलरेडी. एट प्रेजेंट आशिल्ल्यो सगळ्यो केसीस एकत्र करून तांचो अभ्यास सुरू केला. म्हाका खात्री आसा जाता तितक्या बेगीन तेजेर पॉझिटिव्ह निर्णय जो आसा तो जाता तितक्या बेगीन येतलो. थोडोसो वेळ जो आसा सगळ्या लोकांनी म्हाका दिवचो. तो जर वेळ मेळ्ळो आसत नक्की तेजेर पॉझिटिव्ह सोल्युशन येवन सुरळीत रित्या कायद्याच्या प्रक्रियेत बसून मायनिंग सुरू करपाचो हाचो विचार आसा. त्या खातीर एक्झॅक्टली कितें करता हांव आतां सांगना. वेट एंड वॉच. वास्को गेल्ले कडेन सावंत आमदार मिलिंद नायक आनी कार्लूस आल्मेदाक मेळ्ळो. दामबाबाचे दर्शन घेतले. लोकसभा वेंचणुकेचेर तो कार्यकर्त्यां कडेन उलयला. हाची पर्पज विजीट हांव आमचे वास्कोचे आमचे मंत्री बाब मिलिंद नायक हांकां मेळपाक तांच्या मुद्दामून घरा कडेन आयिल्लो. हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत पयलीच फावटी वास्कोन आयलो म्हटल्या उपरांत एक तर ताका मेळपाक आमचो कार्लूस आल्मेदा हाका मेळपाक एकंदर सावथ गोवाचे इलेक्शन हो विशय तकलेन घेवन प्रमुख कार्यकर्त्यांच्यो भेटीगाठी घेवच्यो ह्या उद्देशान आज हांगासर आयलो. त्या निमित्तान लक्ष्मीनारायणाचें दर्शन जालें, गणपतीचें दर्शन जालें. आमच्या ह्या मुरगांव मतदारसंघांतल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची सगळ्यांची बैठक जाली आनी कार्यकर्त्यांचो उत्साह जर पळयलो ह्या तालुक्यांतल्यान आमकां मोठी लीड जी आसा ही अपेक्षीत आसा आनी ती निश्चितच मेळटली. हे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या तकलेत, प्रत्येक वोटराच्या तकलेत जे आमी तशें म्हणटा की फिर एक बार मोदी सरकार हो कन्सेप्ट जो आसा हो ऑलरेडी फिट बसलेलो आसा. आनी ताच्या खातीर सगळे जाण परत एकदां मोदीजीक सत्तेर हाडपा खातीर सगळे मोठ्या प्रमाणात सगळ्या लोकांचे सहकार्य आमकां मेळटलें. सगळे कार्यकर्ते नेटान कामाक लागला. प्रचाराच्या कार्याच्या निमित्तानूच ही विजीट आशिल्ली मेळप आशिल्ली. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. केस सुप्रीम कोर्टात आसतना एसीबीन आदलो IGP सुनील गर्गा आड लाचखोरीची केस बंद केली म्हूण बोवाळ. एसीबीन गर्गा आड लाच प्रकरणाचे केशींत खंय मनाक मारता तें केलां. बेकायदेशीर पद्दतीन इन्क्वायरी बंद केल्या म्हूण फिर्यादी मुन्नालाल हलवाई मिडिया मुखार येवन बोवाळ मारता. सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव पिटिशन आसतना एसीबी खंय इन्क्वायरी बंद करूंक शकना. वास्कोचे व्यावसायिक मुन्नालाल हलवाईन सप्टेंबर 2016 तेन्नाचो IGP सुनील गर्गा आड एसीबीत कागाळ केल्ली. चिटींग केशीत FIR नोंद करून गर्गान 5.5 लाखांची लाच घेतल्या म्हूण हलवाईचो आरोप. पणजे डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एसीबी गर्गा आड FIR नोंद करचो म्हूण ऑर्डर दिल्ली. मात हायकोर्टान हो निकाल कडेक दवरून गृह खात्या कडच्यान FIR करूंक मंजुरी मेळ्ळ्या उपरांतूच केस रजिस्टर करची म्हूण निकाल दिल्लो. हलवाईन सुप्रीम कोर्टात स्पेशल लीव पिटिशन घाल्ले. ताचो निकाल लागिल्लो ना. हो निकाल येवचे पयलींच एसीबीन खंय गृह खात्याक क्लोजर रिपोर्ट धाडलो. I will bring notice to the Supreme Court that how contradiction decision is being taken by SP Utkrist Prasanna and DYSP Suchita Desai, though there is a recommendation by previous Bosquet Silva and DIG Vimal Gupta to register FIR into my complaint. The decision taken by SP Utkrist Prasanna and DYSP Suchita is without conducting any re-inquiry, without calling the witnesses again. One more thing I want to narrate that after the lodging complaint against IGP Garg, 3 physical attempts were made against me. I always stood against corruption and preferred to file a special petition in the Supreme Court. I have one more evidence against IGP Sunil Garg with regards to the demand made by him through his touts Shri Baleshwar Sharma, which I will produce in the Supreme Court. It is pertinent to note that Honorable Session Judge
while pronouncing the order on 156.3 application filed by me, have directed ACB to register FIR into my complaint. This order was given by Honorable Session Court on prima facie evidence produced by me along with the complaint. The dismissal of the order Session Court by the Honorable Court is on the ground of technical aspect and not on the fact of the case. The ACB, while closing the case, have suppressed many facts, so also the official involved in closing the matter on the behalf of him without taking opinion. I will be moving for the contempt made by ACB while closing the case. So also I do not have faith in present SP, DYSP. I will make request to various authorities including Supreme Court to remove such officers from ACB who is protecting corrupt officer. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस. दादल्यांक मतदानाचो हक्क आसा तितलोच बायलांकूय. बायलांनी स्वता विचार करून फुडारी वेचून काडूंक जाय. मांद्र्या जीत आरोलकराचो बायल मतदारांक उलो. बायलोय स्वताच्या पांयार उबे रावच्यो म्हूण खंय तो वावुरता आनी वावुरतलो. आरोलकरान निकतीच मांद्र्या महिला दिसा निमतान बायलां खातीर कार्यावळ घेतली. सगळ्या मांद्रे मतदारसंघातल्या महिलां खातीर हांगा वुमन्स डे महिला दिन सेलिब्रेट केलो. खरो तो 8 तारखेर येता महिला दिन, पूण आमी तो बेगीनूच सेलिब्रेट केलो 2 तारखेर. कित्याक म्हाका अशें दिसता की महिला दिन फक्त एका दिसा खातीर महिलेक नासून तो सबन वर्सभर महिलेचो दिन आसूंक जाय, दीस आसूंक जाय आनी सेलिब्रेशन जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी हांगा 1.5 ते 2,000 मांद्रे मतदारसंघातील महिलांनी हांगा उपस्थिती लायली आनी इतलो उदंड प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो ह्या प्रोग्रामाक. हें पळोवन म्हाका खरेंच बरें दिसलें. कमीत कमी 13,500 लोकां ती महिलांची आहा. 32,000 13,500 कमीत कमी अर्धी मतदान आहा ते तुमचे आहा. तूं कित्याक कार्यक्रम करता हें म्हाका विचारता. कित्याक कित्याक तूं हें अशें तशें म्हटलें म्हाका खबर आहा. म्हणलें म्हाज्या घरान आवय आहा, म्हाज्या घरान बायल आहा, भयण आसा, हांव जाणा. म्हणलें म्हाका विश्वास आहा महिलांचेर म्हणून. आनी ही म्हाका खरें करून दाखया तुमी आनी सगळी महिला एकी कडेन रावया आनी आयज हे सगळे बारीक बारीक व्हडले लिडर आहा, नेता तांकां आख्या गोंयभर दाखोवया महिला शक्ती कितें आहा ती. इलेक्शन हे सगळे तुमचे. हे वर्साच्या वर्सा कार्यक्रम जातले, चालूच उरतले, हे बंद जावपाक ना. पूण हे इलेक्शन तुमचे म्हणून तुमी समजा. घरान प्रत्येक तुमच्या सांगा की आमी आयज आमचें मत आमकां कोणाक जाय ताका घालतले. कित्याक ते चिंततात कित्याक महिला म्हटल्यार महिलांक आमी सांगल्या घरान वयतात, आमी सांगल्या प्रमाण मतां मांडटली. कितें मांडटली म्हणजे तुमकां सेल्फ कॉन्फिडन्स हे ना, सेल्फ रिस्पेक्ट ना, तुमी करूंक शकना. फातर्पेचो गुलाल मोठ्या उमेदीन जालो. सबंद वाठार गुलाबी. फातर्प्यां गुलालाक एक वेगळीच प्रथा चलता. उज्याचे शिमेवेल्यान लोकांनी धांवन वचपाचें, आपल्या बऱ्या वायट कर्माचें प्रायश्चीत घेवपाची ती प्रथा, तशी दरेकल्याची भावना. भावीक गुलालांत तोपशो घेवन नाचतात. सत्र्याच्या आदल्या दिसा फातर्प्यांत तोपशो. शांतादुर्गा फातर्पे करणीचो पारंपारीक वार्षिक गुलाल आयज जालो. आमचो शिगमो मंगळार दीस स्टार्ट जाल्लो. तो ज्या गुलालाक आमी तोपश्यो अशें म्हणटा, तो आयज तोपशान आमचो शिगमो सोंपता. ह्या गुलालाची एक विशेश सांगपाचें म्हटल्यार जे वाजोवपी आसता हे आमचे सगळे क्रिस्तांव भाव, तितून एक हिंदू मेळपाना तुमकां. आनी हे गोंयकार म्हणटा तेजे एक विशेष स्पेशल एग्जाम्पल. हे पळय हेका आमी तोपश्यो म्हणटा. हे तोपश्यो म्हणटा ते वेळीप समाज आमचे त्यो
मोरपिल्ले ह्या गांवांत आमी पयलीं आसले थिंगसान ते घेवन येता आनी त्यो हिंगा नाचत वा गाजत ते आमी हिंगा देवळाडेन हें करता फेरो मारून मागीर त्यो आमचे ते एक थिंगा ते सतीत हें आसा थिंगसान त्यो हें करून ते मागीर डिस्ट्रिब्यूट जाता आनी एक घेवन ते शांतादुर्गा कुंकळे कडेन ते हेजो हें आसा तेजेर ती वयल्यान मारप आसता आनी तेन्ना ती मारून जालें की ते तेजें शास्त्र काबार जालें आसता म्हणजे ती एक हें काडलेल्या भशेन अशें ते मिरवणूक काडून तेजें हें करता. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.